पणजे निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलो हाच्या फुडारपणाखाला लोक चळवळीच्या दोलार तोणी पडल्या. सभेत मांडिल्ले 10 मुद्दे घेऊन ही चळवळ मुखार वतली. शार आणि नगर नियोजन कायद्यातले कलम 17/2 आणि 39A ह्यो दुरुस्त्यो रद्द करपाक अध्यादेश काडचो अशी मागणी सभेत जाल्ली. इनाफ इज इनाफ गोंय सांबाळपा खातीर एक जावचें असो उलो फेर्दीन रिबेलोन मारिल्लो. कालच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड्स दवरल्या लोकांच्या मुखार सरकाराकूय रिप्रेझेंटेशन धाडून दिल्या. आय गो थ्रू इट. पूण सीएम लोकांक नाका त्याच अमेंडमेंटा खातीर सरकारूच लोकांच्याच पयशान केसी बीन लडटा 7 लोकांक जाय तेच आमी करतले. तांचे कितें आसा ते तांच्यांनी मागणी कितें आसा तेजो अभ्यास करतले. सरकारा कडेन तांच्यांनी दिवनी त्यो ताजेर योग्य तो अभ्यास करतले आनी कितें आसा ताजें आमचे पर्यावरण राखपाक दिस इज अ वेलकम स्टेप एंड वी विल स्टँड बाय वॉट एवर डिसिजन्स आर टेकन बाय देम and we will, although we believe we are the Congress party, we are a political party, we will support this movement in whatever way and whatever call has been given. ची मीटिंग जी जाल्या जंय तांणी एक क्लियर मेसेज सरकाराक दिल्या की इनाफ इज इनाफ म्हणून आनी सोसूंक जायना म्हणून. ही मेसेज आनी हे प्रश्न जे आहा हे आमी एसेंब्लीन रेज करतलेच. आतां करपाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली काय ना हो प्रश्न आहा, कित्याक 4 दिसांची एसेंब्ली. पुणून रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस म्हणून जंय आसा थंय आमी क्लियर कट केस टू प्रोटेक्ट गोवाज लँड्स हें आमी करतले. परत एकदां हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता की आमी ह्या एका उल्याक फुडें वयचे आनी गोंय राखपाक लागून एकजूट जावन हो आवाज आमचो बुलंद करचो. 39A जावं 17/2 हें स्क्रॅप जावपाक जाय. रिजनल प्लॅनान जितल्यो खोटी आसा ह्यो भायर मारपाक जाय आनी बरे तरेन गोंय राखपाक जाय. गोंयची जमीन जी आसा ही फुडल्या पिळगेक बरी दवरपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.